JCB एक्सक्लावेटर चोरून 2 वरां भितर तो स्क्रॅप करून विकपाच्या हेतान तो मोडून उडयिल्ल्यान कोलवाळे पुलिसांनी सोमारा 3 जाणांक अटक केल्या। मजगती कोलवाळे पुलिसांच्या आनीक एका पंगडान शापोरा न्हंयचे देगेर धाड घाली। तातूंत बेकायदेशीर रेंव काडपा खातीर वापरिल्लो ट्रक आनी एक व्हडें जप्त केलें। कोलवाळेचो PI सोमनाथ महाजिकान हाचेर चड माहिती दिल्या। पळयात। 1 तारखेक आमकां कंप्लेंट आयली की माडेल थिवी हांगा एक JCB पार्क केल्लेली आसली ती थंयच्यान मिसींग जाला म्हणून, चोरयेक गेला म्हणून। सो अकॉर्डिंगली आमी आफ्टर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरीज आमी FIR रजिस्टर्ड केलो अंडर सेक्शन 379 अगेन्स्ट द अननोन एक्यूज पर्सन। ओके, सो PSI Kunal of Kolwale police station he has registered this offence and during investigation आणि आमच्या इंटेलिजन्स हे आमी विथीन सेम डे आमी इन्फॉर्मेशन गॅदर्ड केले की हातून एक दोगजाण मनीस इन्वॉल्ड आसा। सो लेटर ऑन आमी तांकां ऑन इन्फॉर्मेशन आमी तांकां दोगां मनशाक एप्रिहेंड केले। वन इज मिस्टर रवी भिराप्पा चव्हाण हो रेजिडेंट ऑफ माडेल आणि दुसरो प्रकाश सोमू राठोड he is also resident of Thivim and both are native of Karnataka. हांकां दोगांयकूय आमी एप्रिहेंड केले आनी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आमकां रिवील जालें की हेंच्यांनी वन ऑफ देम इज अ ऑपरेटर JCBचो आनी ती डायरेक्ट स्टार्ट करून ती JCB व्हरून पर्वरी पार्क केली समवेर सुपूर एरिया कळ्ळें। आनी सेम डे ती JCB तेंच्यांनी टोटली डिसमेंटल केली आणि त्यांचो प्रोसेस आसलो की ती JCB थंयच्यान शिफ्ट करून खंयच्या तरी स्क्रॅपाक घालपाची। सो ते मागीर आमी ड्युरींग इन्वेस्टिगेशन आमी हें फायंड आउट केलें की हे तेंच्यांनी JCB एकट्या एक इस्माईल अन्सारी हॅविंग ए स्क्रॅप यार्ड एट अंजुना तेज्या कडेन मोबाईल कम्युनिकेशन जालें आनी तेज्या इन्स्ट्रक्शनाचेर तेंच्यांनी ती JCB थंय मूव केली आनी तेका ते विकपाचे स्क्रॅपाक। सो हाकाय आमी अरेस्ट करतले, आजूय आमी लोकेशन हे केल्लो करून तेका आमी ट्रॅक करतले आनी तेकाय केसीन अरेस्ट करतले। आयकयात शापोरा न्हंयचे देगेर घाल्ली धाडीची माहिती। काल आमकां सकाळी 9:30 सुमार एक स्पेसिफीक आनी रिलायबल इन्फॉर्मेशन आयलें की sand extraction activities is going on at Chikli, Shapura belt. Okay, upon this information, my PSI Sushant Sangodkar left to verify along with Robert staff. Okay, तो गेला स्पॉटार तेका केन्ना तेका दिसलें की थंय सँड एक्सट्रॅक्शन एक्टिविटीज चालू आसा आनी एक ट्रक थंय पार्क केल्लो आसा आनी ते सँड थंय फील करता। वन कॅनो इज ऑल्सो इन्वॉल्व आणि तातूनय ती लोड केल्ली आसली एक कॅनो वीच इज इन द शापोरा रिवर। ओके, सो सायमल्टेनियसली आमी तांकां डिटेन केला आनी स्पॉटाचेर आमी फ्लायींग स्क्वॉड आनी देन आफ्टर वी आर कॉल्ड स्टाफ ऑफ मायन्स एंड ज्युवेलरी डिपार्टमेंट्स। ऑल्सो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स स्टाफ वॉज अराइव्ड एट द स्पॉट। Later on, all the entire process was done and canoe was handed over to the captain of ports department for further legal action as per High Court judgment. Okay, and the truck which was halfly loaded with sand also attached and further investigation is going on. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, सुभाशीष गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू।